एरिक बाबा विशंत हर एक पोस्ट हांवें वाचलां जावं इंस्टाग्रामाचेर वा फेसबुकाचेर आनी हर एका पोस्टांत थोडे कॉमन विशय आसले. सगळ्यांनी म्हळें एरिक बाबान म्हाका वेदी दिली, थोड्यांनी म्हळें एरिक बाबान म्हाका प्रोत्साह दिलो, थोड्यांनी म्हळें एरिक बाबान म्हाका शिकयलें, एरिक बाबानच म्हाका मुखार हाडलो आनी थोड्यांनी म्हळें एरिक बाबान म्हाका जोर केलें. तें वाचून हांव एक शिकलीं, एरिक बाबाक लोकांचेर मस्त मोग आसलो, दराळ मोग, कांयच पाटी अपेक्षा करनातलो मोग. हांवें ह्या मनशा खातीर कांय करयत म्हणून तांचें चिंतप आनी तसलो मनीस आपणाक दुबळो म्हणटलो. पूण म्हाका गोत्त आसा एरिक बाबाकय गोत्त आसलें की आपूण दुबळो न्हय म्हण. तांकां ह्या संवसारांत कशें जियोवचें ताचें रहस्य बेगीनच कळ्ळें आसता. एरिक बाब सगळ्यांचे की ग्रेस्त, देण्यांत ग्रेस्त, कलेंत ग्रेस्त, शिस्तेंत ग्रेस्त, मोग दिवच्यांत भोव ग्रेस्त. कोणा कडेन दुडू मात्र आसा पूण काळजान मोग ना, म्हज्या लेकार तो धाकटो मनीस. आनी त्या लेकार एरिक बाब जालो व्हडलो मनीस, अ बीग मॅन. हांव 13 या 14 वर्सांची आसतना एरिक बाबान म्हाका आपलो शिश्य करून काणयल्लो. तेन्ना म्हाका गांवचें देणें आसलें तरी वृत्तीपरतारान मुखार व्हरूंक रूच नासली आनी हांव मस्त दाखयतालें. देखून ताणीं म्हाका कोरस सिंगिंगान घालें आनी थंय हांव मस्त शिकलीं. जायतीं पदां, कोंकणी शब्दांचो उच्चार, वेदीची शिस्त, वेदीचो मान आनी इतर. ताचे उपरांत 2 हांतुनी तो आमचो मार्गदर्शक जावन आसलो. 2 जिखल्या उपरांत एरिक बाबान म्हाका भोव पाठिंबो दिलो. इंटरनॅशनल शोजान अवकाश, कोणाक तर कार्याक MC जाय तवळ म्हजें नांव शिफारस करचें, तांच्या हर एका कार्यांनी म्हाका मेकळीक करचें, घरा येवन म्हज्या सांगाता कॉफी पिवचें, गप्पे मारचे. साकर घालून कॉफी पियेनाका बाब म्हळ्यार अर्दो कुलेर घाल म्हण सांगचें बाबान. एक दीस मम्मान म्हाका कॉल केलें आनी विचारलें, लविता 1947 कोंकणीन कशें सांगतात म्हण. आनी हांवें सांगलें 1947 तुका तितलेंय गुर्तू ना गे मम्मा म्हण. तिणें म्हाका सांगलें ना रे म्हाका कोणें शिकोवना आनी तेदला म्हाका उडास येयलो. म्हाका एरिक बाबान शिकयल्लें. म्हाका आज कोंकणीचेर अभिमान, मोग, गर्व आसा तर तें एरिक बाबा वरवींच म्हूण सांगयत. तेदला कोणी म्हाका विचारतना हांवें सांगचें आसलें माय ओल्डस्ट फ्रेंड इज 65 years old. हें 10 वर्सां पयलें. परत मेळया बाब आनी मेळटना चॉकलेटां खाया, कॉफी पियेया, दुकर खाया आनी कॉफी पियेतना 2 स्पून साकर घालून पियेया. आखरेक देव बरें करूं म्हजी जिणी संस्कृतेंत आनी कलेंत भरल्याक हांव ही तुमचे बरी ग्रेस्त जावंक प्रयत्न करतलीं. आदेवस बाब एरिक अलेक्झांडर ओझेरियो.